नाव सुभाष नरसिंह किनाळकर। हांव बिचोले ट्रक मालक संघटनेचो सेक्रेटरी जावन आसा। आता आमची जी बिचोले वेदांता ब्लॉक 1 जो मायन आसा तिजो सगळो प्रोसेस जावन EC सुद्दां मेळयली आसा। पूण जो मेन जो ट्रान्सपोर्ट जो आसा, जो ट्रान्सपोर्ट जेटी पेर मायन्स टू जेटी वचपाचो आसा ताका मातशें खंय तरी एक प्रॉब्लेम येता। त्या खातीर हांव जे बाकीचे कोण जे प्रॉब्लेम्स हाडटा जावं आनी कितें तांकां एक विनंती आसा की आमकां जो मायन्स टू जेटी पेरेन व्हरतना फक्त जो 6 ते 7 किलोमीटर लागता तितून 0.9 किलोमीटर म्हणजे 900 मीटर जो रोड आसा तोच फक्त पब्लीक रोड। पूण पब्लीक रोड MMDR रोड आहा तो, पूण तो पब्लीक यूज करता। जी सारमानस फेरी आसा थंयसरसून येवपाक आनी ते सारमानसे वयले गांवांचे जे लोक आहा ते यूज करता। पूण आमची जी पुरे जे 7-8 डेकेड्स आहा त्या थंयसरसून जो मायनिंग इंडस्ट्री चालू आसा थंयसरसून तोच रोड फायनल जेटी पेरेन व्हरपाक यूज करता। तेन्ना हांव अशें म्हणटा की आमी सगळे सेफ्टी जावं एनवायरमेंट हे करूनच तो ट्रान्सपोर्ट करतलो। आनी एक मुद्दो मांडूंक सोदता की जर असो जर ट्रान्सपोर्टेशनाक जर ऑब्जेक्शनां येवंक लागली जाल्यार जो हायवेज आहा जे आख्ख्या गोंयान जावं भारतान जे हायवेज आहा त्या हायवेज जो आसा तो खंयच्या तरी गांवांसून पास जाता। पूण तेन्ना जेन्ना गांवांसून तो पास जाता तेन्ना तांकां तो विलेज जो रोड आसा म्हणून जो ऑब्जेक्शनां जी येता ती ऑब्जेक्शनां थंयसरूय युटिलायज जातली, यूज जातली काय म्हणून त्या खातीर हांव विनंती करता की जो आमकां जो मायनिंग हेका जो इंडस्ट्रीक जो रोड आमचो जो आसा सेजा वेदांताचो तो आमकां युटिलायज करपाचो आनी सस्टेनेबल मायनिंग आसा ती चालू करपाक आमकां सगळ्यांक सहाय्य करचें इतकेंच हांव हेंच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता।